there are many factories who are going green, using green fuels. They cost more, but they pollute less. So some sort of incentives, we have made some suggestions to encourage a better, cleaner atmosphere, that these industries who are using green methods, to give them certain incentives. Extension of the timing of the bar from 11 p.m. to 12 a.m. for normal license, which will help overall revenue of the GST. So right now it's up to 11 normal license is 11 ते 12 AM करून सकाळी दिले. It will help better. There has to be proper integrated system for the transport. Demand basically आमचे demand almost same आहे last 3-4 years. Power Infrastructure, power, बसीची सर्विस सगळे more or less same point आसा आणि every time आमकां आतां हे मेळटा assurance and we are hoping that something will happen. त्या सगळ्या रिफॉर्म्स तेंच्यांनी सजेस्ट केल्या, हे रिफॉर्म्स घडोवन हाडचे सो दॅट ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर बरें पडटलें. थोड्या जाणांनी टॅक्सीस खंयसर कमी कर किंवा तेजे चेंजीस कर. थोडे जाण सजेस्टेड वॅट GST न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस कर किंवा फाटले जे वॅट कलेक्शन्स जे जावपाचे ताच्या खातीरय बी थोडेशे चेंजीस जे आसा पळय तेंच्यांनी मागल्या, डिमांड केल्या. रिगार्डींग द वॅट ऑल्सो, रिगार्डींग द GST ऑल्सो, ओल्ड स्कीम 2016 आयज पर्यंत जी पेंडींग आसा ती रिइंट्रोड्यूस करपा खातीर मागलेली आसा. दॅट इज वन थिंग. तिसरी गजाल म्हणजे हॉटेल एसोसिएशन्स आसतले, परत लिकर एसोसिएशन्स आसतले, ह्या सगळ्या जाणांनी वेगवेगळे म्हणजे इवन दो एंटरटेनमेंट सोसायटी तांच्यांनी एंटरटेनमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची, एडवर्टायझींग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करची, अशी वेगवेगळी सजेशन्स हाज्या रिलेटेड दिल्या. प्रत्येकान आपआपले रिप्रेझेंटेशन जे आसा हें बी गव्हर्मेंटाक सजेस्ट केलां. वेगवेगळ्यो स्कीम नवीन आमी कशा पद्दतीन इंट्रोड्यूस करूं शकतले, स्टेटीचो रेव्हेन्यू कशा पद्दतीन वाडूं शकतले, स्टेटीत प्रायवेट इन्वेस्टमेंट कशा मोठ्या पद्दतीन येवपाक शकतली हाजेरूय सजेशन आसतली. स्टेटीत न्यू बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन येवपाक शकता, बिजनेसीस हाज्या खातीर तेंची सजेशन आसतली. सो दॅट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत कसो जावपाक शकता हाज्या खातीरय तेंची सजेशन्स आशिल्ली. हें सगळ्यांक सामावून घेवपी बजेट आसतलें फॉर ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर. हें सामावून घेवपी बजेट आसतलें. बजेट प्रेजेंट करपाची तारीख अजुनूय तरी फायनल करूंक ना, सोमारा तरी करचो ना. ओके, लेट अस से ट्यूजडे करूं, बट अजून फायनलायज करूंक ना. हो स्वयंपूर्ण गोंयाक धरून बजेट आसतलो. ताज्या खातीर तुमकां सगळें म्हणजे स्वयंपूर्णांतले प्रत्येक अक्षर जें आसा पळय न्हू हें ह्या बजेटाक रिलेटेड आसतलें.